तुमची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे सर्व कंत बेजाराय वजी बरां हाडून तुमी हांगासर आयल्यात. पयले सुवातेर देवाक अर्गां दिवया. आमी हांगासर शाबीत पावल्या. सबार लोक वाटेर येतना तरणाटी, कॉलेजीची विद्यार्थिनी वाटेर येतना अवघडान मरतात. पूण आमी हांगासर शाबीतायेन पावल्या. आमी जिवंत आसा. जिवंत आसल्यार कितेंय करूंक आमी शकता. देखून आमच्या जिवना खातीर सोम्याक अर्गां दिवया. सोमी सांगता, हांव सदांच तुमचे सांगता आसा, भियेनाका. सर आमची बेजाराय इरादे सोम्याच्या पांयां तळा दवरया आनी दैरादीक मना उल्हासान हे मिसाचें बलिदान अर्पूंक आमकांच तयार करया. हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो गुलाम सांगता, मनान चिंतून तोंडार उसळून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संकट मदीं सगळ्या विरोधां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. Sonia Katutkaya, Sonia Katutkaya, Krista Katutkaya, Krista Katutkaya, Sonia Katutkaya, Sonia प्रार्थुया. कनवळ्या बापा बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पाताक रडतल्यांक तूं बोगसिताय. कालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता. तर आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां बोगस. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतां सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिजे म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्या भांगाराचे वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव ए इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयल्या. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां प्रत्वे वयली काडून तांचे निसांतान करचे खातीर तांणी तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो
आब्राम असो, इसाक असो आनी जाकोब असो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बासयलें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बासयलो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर तांणी धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. Jesu tu moktai servis pora termosul ugaskan. Horeb dongra tanie vasru petle कडेया लोहाच्या बोंब्यांती सर पडली. महिमेच्या देवाक तानी सांडलो. तन कटेल्या त्या पाड्याक तानी पोटलून धरलो. तुझी परची सोतू मोकताय सर्वीस परा termosul ugaskan. Egyptan mahat karya hamaच्या देशान अद्भुता. तांब्या दर्या लागसार अजापां केल्या. देवाक आपल्या तारोकार ती Jesu tu moktai servis pora termosul ugaskan. देखून सर्वीस परा तांकां नास करून चिंतले. पूण देवा सोबतना मोइजे मदीं पडलो आनी तांचो विबार तासो पेटलो ग्रो तानी बालवायलो. तुझे परची सोतू मोकताय सर्वीस परा termosul ugaskan. Tuझे परची सोतू मोकताय सर्वीस परा termosul ugaskan. Vândând tu ca Crista, mâine bălitraia. देवान संसाराचो असे मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणे ओपून दिलो. जो कोण ताका सच मानता ताका ससनी जीवित मेळटा. Vândând tu ca Crista, mâine bălitraia. Vândând tu ca Crista, mâine bălitraia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
जेजू जुदेवांक सांगा लागलो, म्हजे सुविशांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशयान साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशयान दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जो हांव ससी जन धाडिल्ले ताणें स्वता विशयांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जाय म्हणले खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जो हांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावूंक थोडो काळ तुमी कुशी वेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जो हांव दिल्ले साक्षप्रास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्यान ती कामां आनी हांव करीत आसा ती कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना. ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्यांक तुमी सत म्हणल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात, तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरसी येवंक तुमी कबूल ना. हांव मनशाच्या होगळापाक लाभ जाल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचें नांवय हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेंच नांव येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका तावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी, तरी एकल्याच देवा तावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सत म्हणटल्यात. म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोइजेचेर तुमकां भरवंसो आसा न्हय, तसो मोइजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोइजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजे विशयांत. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त देय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजो एक क्लासमेट 30 वर्सां आदी ताच्या चड काजार जावन 10 म्हयन्या भितर एका ल्हान रुखाचेर सोडिल्लो पडोन ताचे पाटीचो कोणो स्पायनल कॉर्ड मोडोन 32 वर्सां जावन तो खाचेर आसा, बेड्डाचेर आसा. काजार जावन हो काल आनी नवरो तांच्या जिविताचे संतोशाचे दीस काडूंक पावनात. ताचे पयलेंच असलें घडीत तांकां घडलें. पूण फाटल्या 32 वर्सांनी ताची पत्न ताची सेवा करून आसा. हर एक वर्सा हांव रजेर आयिल्ल्या वेळार तांकां वचून मेळटा. तिच्या तोंडार आजुनी एक पुरासान हांवें देखूंक ना. हें कितलीं वर्सां म्हणलें तिणें म्हणलें उतर आयकूंक ना. आजच पडिल्ल्या भुरग्या भाशेन ताची सेवा ती करून आसा. सबारपोटी म्हाका हो मिस्तेर कसो दिसता. काजार जातना सक्रामेंताच्या वेळार दिल्लें उतर सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत म्हणलें उतरां ती खरेंच पातयेवन ती पाळन आसा. पूण म्हाका न्हू आज काल आमी कितें देखता. थोड्याच तेंपान ल्हानच कारणां लागून आमचे मदें डिवोर्स जातात. तितलें कित्याक ह्याच दिसांनी तुमी पत्रांनी आनी न्यूज पळयलें जाल्यार काजार जाल्ल्या तरणाट्या स्त्रियेन दादल्याक दिवशी मारचें, दादल्यान स्त्रियेक दिवशी मारचें असली गणितां आमी वाचता आसतना आमी ती समजूंक शकना. सबार फावटी बिजनेसांत भाव भयणी इश्ट सांगता मेळोन एकामेका बिजनेस सुरू करतात. पूण थोड्याच तेंपांनी
तांचे मदें वेगळाचार जाता, एकलो पयशे घेवन धांवता. आवय बापाय भुरगीं आमी सबार फावटी पळयता. आवय बापायक प्राय जातना भुरगीं तांकां पयस करतात आनी सबार फावटी आमी येवच्यो व्हिडियो पळयता. आवय भुरग्यांनी सुनांनी आपल्या सासूमांयक पळोवची रीत, तांकां दिवचे ते किरकोळे पळयतना कसलेय मनशां आसात गी म्हणलें आमकां भोगता. तितलेंच न्हय, धाकटेर जीव दिवंक आशिल्ले धाकटेर जीव काडूंक पावतात. केवळ पयशां खातीर आपल्या आयल्या पिडेस्तांचे जीव काडटात. तितले मास न्हय, भावार्थी आनी धर्मीक सबार फावटी धर्मिका विशयांत तुमकां भोगलें आसा. धर्मीक अशें करतात गी म्हणून आमचे मुखेली भ्रश्टाचारांत बुडतना आमकां भोगता. भ्रश्टाचार आमचे मुखेली कसले म्हणून. तशें आसतना मोगाचें न्हू, आमचे मदें ह्या काताराचो विश्वास उणो जाला. कोणाक पातयेवचें म्हणलें चिंताप आमचें थंय. घरच्याच मनशाक पातयेवंक जायना तर कोणाक पातयेवचें. देखूनच आजकाल जीवघात सडल्यात. सबार आमचे तरणाटी आनी इतर प्रायाचे जीवघात करतात. जीवघाताक कन्नडांत एक बरो शब्द आसा, आत्महत्ये म्हणून. आत्मा म्हळ्यार आत्महत्ये म्हणून सांगल्यार तांच्या आत्म्याचेर तांकां तांचो कंट्रोल ना. आयचे पयल्या वाचप आमकां सांगता, आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल प्रजा आपल्या देवाचे विश्वास सोडून पयस वता. विश्वास सोडून भांगाराचें वासरू करता. फाराव्या रायतान तांकां सोडून हाडिल्ल्यांक थंय जावन देवान मोइजे मुखांत सुटका दिल्ल्यांक केवळ ल्हान ल्हान कारणां खातीर खावंक मेळनातल्या वेळार ते म्हणटा हो देव खंयसर आसा, आमी थंयसर खावन पिवून आशिल्ल्या उपरांत तांकां राय जाय जे म्हूण भोगता. ताच्या खातीर एक भांगाराचें वासरू ते करता आनी मोगाचें न्हू, देव रागार जाता. सबार फावटी आमकां राग येता जावंक पुरो आमच्या मोगाचें आनी आमचो मोग करनातल्या वेळार, गरजेचें आमकां दिनातल्या वेळार. पूण आमकां चड राग येवचो कोण आमकां विश्वासघात करतना. ह्या मनशान अशें केलें गी म्हणलें चिंतना आमकां राग कडवडून येता. तसलोच राग देवाक येता आनी देव म्हणटा हांव हांकां नाश करतलो आनी म्हाका विश्वासघात केला. ह्या परजेक हांवें भायर हाडलें, तांणी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना म्हणून देवाक राग येता. मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलांती आमी पळयता जेजू सांगता ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांनी तांणी विश्वास दवरलो ना, ताचेर पातयेलें ना. तो देवा पावन आयिल्लो म्हणलो बरोसो तांचे आसलो ना. आमच्या जिणेंत विश्वास आमकां चड गरज. दादल्या स्त्रियां मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, काम करच्या जाग्यां मदें, धाकटे पिडेस्तां मदें, ताच्या सांगता आमी खंयसर आसाव थंयसर आमकां विश्वास गरज. मोगाचें न्हू, केदाळा विश्वास आमी सांडटा ते दाळ आमी विश्वासघात करता. पूण सबार फावटी आमचे मदें दुबाव. तुमी सबार जाणां हांगा कुटुंबाची सदस्य आसात, काजार जाल्लीं आसात. तुमचे पैकी सबार फावटी दुबाव आसलो जावं पुरो. दादलो स्त्रियां मदें सबार जाण आजकाल मोबायल आसात. दादल्यान यूज करचे मोबायलांत कितें मेसेज आयले म्हूण स्त्रियेक, तशेंच स्त्रियेन यूज करच्या मोबायलांत कितें मेसेज आयले म्हूण दादल्याक. भुरगीं मोबायल यूज करतना कसल्याक यूज करतात म्हणून आवय बापायक. आज आमचे मदें दुबाव सोडून आयला. पूण आमच्या जिणेंत पातयेनी गरज. पातयेनी नासल्या शिवाय आमकां केदींच मुखार सरूंक जायना. जिवितांत कश्ट येतना, आमी देदेस्प्रवर जातना, हे जिवीतच नाका म्हूण बगतना आमी जिवितांत आमी मुखार सरूंक जाय. तोळ मात्र आमकां जिवंक साद जाता. देवाचेर आमची पातयेनी. सबार फावटी आमकां दुबाव. आमी मागले मेळटा गी ना. सबार फावटी हांव नोवेनाक आयल्या पूण म्हाका हें मेळटा गी ना गी म्हणून मोगाचें न्हू. पूण तुमी हांगासर परत्याक आयल्यात म्हणलें जावन आसा संकेत तुमचे ती पातयेनी.
तुम्ही मागिल्ले मेळनातल्या वेळार येवचें तुमी बंद करचें न्ही. कित्याक हो जावन आसा हे संकेत देवाचेर आनी तुमचेर असो संबंद. आमचे मागणे आमी केदेंच रावोवचे न्ही. मागिल्ले मेळनातल्या वेळार सबारपोटी देवाचें योजन आमकां जारी जाता. एक स्त्री मागून आशिल्ली तिच्या जिवितांत ते मेळनातल्या वेळार ती म्हणटा हांवें कितलें मागलें म्हज्या जिवितांत मेळोंक ना. तो देव तिका म्हणटा पळय आज तूं तुज्या व्हेकलार येतना तुज्या अवघडांतल्या हांवें राखलां. पावस येवन दोंगर पडटना तुज्या घरांत तूं दोंगर पडटना तुजो जीव हांवें राखला. हाचे खातीर तुवें कितेंच मागोंक नाय. तुवें विचारलें यू आस्क फॉर गूड बट आय गिवन यू द बेस्ट. तुवें बरें विचारलें पूण तुका हांवें अदीक बरें दिलां. देखून मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत मागिल्लें मेळनातल्या वेळार आमी देवाचेर पातयेनी सांडची न्हय. कित्याक देवाचें योजन आमकां ताचे मुखांत्र जारी जाता. देव आमकां जाणा. सबार फावटी जिवितांत आमच्या दुबाव येता. सता विशयांत आमकां दुबाव येता. थोडे फावटी आमकां पातयेवंक कस जाता. मेल्ल्या उपरांत सर्ग आसा गी ना गी म्हणून तुमकां दुबाव येवंक पुरो. सभा जाणां सांतांच्या जिणेंती असलेच दुबाव आयले. मदर तेरेसाच्या जिणेंत तुमी वाचल्यार सांत तेरेसाच्या जिवितांत तुमी वाचल्यार तांच्या जिवितांत दुबाव आयले मोगाचे न्हू. तांच्या दुबावांत ती थीर रावली. इंग्लिशान सांगणी आसा सांव पावल आमकां सांगता आय बिलीव बिकॉज नॉट आय सी बट आय सी बिकॉज आय बिलीव. हांव पातयेता न्ही हांवें पळयलें म्हणून पूण हांव पळयतां पातयल्ल्या वशी. पयले म्हाका दाखय सोमया म्हणून तुमी पळोवंक जायना. एका स्त्रिये लागीं हांव उलोवन आसलो. ती रेतीरेक वचून आसली. ती म्हाका म्हणटा कुंभघरांत साक्रामेंतांत म्हाका जेजू दिश्टीक पडटा म्हणून. तिचो भावार्थ सुमार जाणां थंयसर मिसा गेल्यान पूण तिका दिश्टीक पडला. तिचो भावार्थ तिका पळोवंक दिसता आनी एकलो व्यक्ती वचून म्हाका पळय जें दिसला तें दिसना. हे आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयतना आमी देवाक जाणा जाता. देव आमकांच दाखोवन दिता. जुदास पातयेलो ना. ताणें जीवघात केलो पूण पेद्रो न्हू ताच्या पातकाचे बॉक्सांनी मागलें. सोम्याचेर तो पातयेलो आनी देवान ताका विचून काडलो. एका सासवात इतलो भावार्थ तुमचे थंय आसल्यार हो दोंगर हांगातान पयस करी जाय म्हूण सांगतात मोगाचे न्हू. देखून विश्वास आमच्या जिवितांत आमकां घट करता. मुखार वचोंक धैर्य दिता आनी त्या वेळार आमकां सोम्या लागीं आसता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू आमी पातयेनी दवरया. पातयेनी पयलीं आमचेरच सबार फावटी आमचेरच आमकां पातयेनी आसना. आमी भियेता. ल्हान ल्हान संगतीक भियेता. आनी जेजू जिवान जाल्ल्या वेळार ताणें सांगिल्लें पयलें भियेनाकात हांव तुमचे सांगता आसा. भावार्थ तसो पयलो फळ जावन आसा आमचे तावन पयस करता. आमी भावार्थांत घट जातना आमी समाधानाचेर जाता. देखून जेजू सांगता समाधान तुमचे मदें. जें समाधान संवसाराचें न्हय तें समाधान केदींच काडूंक नजो जाल्लें समाधान. जेजू सरसी आमी येतना न्हयच आमकां उपकारांनी तो भरता. हांगासर तुमी पाटी वेतना तुमकां तो समाधानांनी भरता. धैर्यान भरता. कितें समस्या आशिल्लें तें तुमकां मुखार वचून फेस करूंक तो तुमकां धैर्य दिता. देखून मोगाचे न्हू आमचो नीज भावार्थ आमकां सोम्या थंय लागीं हाडटा. विश्वासान भरता. दुबावा वेळार काळोगा वेळार उजवाडार तो भरता. देखून सोम्याचेर आमचो आमी भावार्थ दवरया. इस्रायल प्रजा तिका उपकार मेळनातल्या वेळार पयस दावरले वरी आमी धांवचे नाका. तीर भावार्थ आमी दवरया. कश्टा वेळार असमाधानाच्या वेळार समस्याच्या वेळार तीर रावया. सबार फावटी आमी करची मागणी आमकां धैर्य दितात. थोडे फावटी आमी एक मागणी आमच्या धैर्यांत भियांत आसतना आमचेर कश्ट आसतना थोडी मागणी आमी रिपीट करूंक जाय. सोम्या म्हजी काकूट कर. मरये म्हाका फाव. असली मागणी जेजूच्या पवित्र राखता तूं म्हाका बाचाव कर. असली मागणी आमी म्हणून आसतना हिंदुवांच्यान आसात मंत्रां घालतना मंत्रां पठणां करतात. ही आमची मंत्रां. जेजू म्हाका पाव. मरये म्हाका पाव. तेर्स आमी म्हणटना ती आमी एका कितें मंत्रां नमान मरये आमी परते परते म्हणटा.
असली मागणी घडयेन घडी आमी म्हणटना आमकां धैर्य येता. आमचे ते धैर्यान आमी भरता. बेश्टे कसली चिंत ना करच्याची चड ही मागणी म्हणल्या वरी आमचे थंय धैर्य येता. किर्तन 91 आमकां सांगता, जर तर सोमी म्हजे सांगत आसा जाल्यार कितेंच भिवची आमी गरज ना. सर कश्टांतले तो म्हाका निवारतलो. देव आमकां खऱ्या विश्वासान भरून दी. दुबाव मध्ये कश्टामध्ये आमकां बळिश्ट करूं दी. आमचे तावन बेपश्ट करूं दी, पयस करूं दी. खऱ्या समाधानान आमकां भरून दी. आनंदान आमी जिवंक आमकां फाव करून दी. आमेन. स्वीकार मोगाळ बापा आमी तुझी भुरगीं आमकां सास्वप दिता वडोवाय आनी जेजू संगी देणी आमची अर्पिता मोगाळ बापा आमी तुझी भुरगीं आमकां सास्वप दिता वडोवाय आनी जेजू संगी देणी आमची अर्पिता. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदार देव बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पुलिसाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची कथा कनवळेन धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वांकणी. आपल्या कुर्साच्या उरतावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान तुजी स्तुती गायता. Del para su servizio, सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे, सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सिबिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशीन कस मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, ही समेस्त तुमी घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खराराचें रागात. पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारावतले, हे म्हज्या उडासाक करा. Bhavata sugut purgatuya. Jesus melo, Jesus tivansala, Jesus novia etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगात चवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां निमेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन सांजुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो बाप जावन आसा, आमच्या मोगान भरता. आमी केदींच भियोवन वचो म्हूण तो आमकां सांगता. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून ताचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमची कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येय, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक शिताव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना कर. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभाग. सुम्या तुवें भितरीची म्हाका फोवना, तुज्या उतरांत म्हाका बळी मेळटली.
प्रार्थुया. काकुळदरा देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला, ताचे खातीर आमी तुका दिन वाचून बरोवशान आमी हे मागणें करता. सगळीं आमची पातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं जियेताय सोडून व्हडा संतोशान परतेपणी जोडूंक आमकां फावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. मोगचनो, आयच्या दिसा उंडो आनी थंड पिवनाक दान दिल्लीं आसात. हांव नांवां आपयतना तुमी मुखार येवन याजका बाप्पांदोवन मनाची वाद स्विकार करची. जॉयलिन सालिन्स सुरत कलतावन, जीवन आनी जॉसलिन मोंतेरो बीजे कापी काडतावन, डेनिस सिक्वेरा मोडें कापतावन. देव बरें करूं. भोव निबडिनो, आयच्या ह्या मिसांत वाचपां वाचून तशेंच कुर्सां वांटणी हाडूंक आदार दिवन कॉयरान भाग घेवन आनी नोवेनांत हजर जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां शुक्रार आनी हांगासर सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आसा. त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. ह्या आयतारा सांजेर 6 वरार उक्त्या मैदानार सलची कुर्साची वाट ल्हान भुरगीं सोलोवन व्हरतलीं. ल्हान भुरग्यां सांगता तुमी येवचें आनी ह्या भक्तीपणांत भाग घेवचें. 6 वरार भायर उक्त्या मैदानार. त्या उपरांत पवित्र सभेचें मागणें आसतलें आनी हें मागणें सक्रामेंताच्या बेसांवा सांगता आखेर जाता. 6 तावन 7:30 वरां पर्यंत हें भक्तीपण आसतलें. रजेच्या दिसांनी भुरग्यांक हांगासर मिसा वेळार वाचपां वाचूंक तशेंच किर्तनां गावंक अवकाश आसा. तुमी आमचो कॉयरिस्त सायमन मेस्त्री लागीं नांवां दिलीं जाल्यार तो भुरग्यांक तरबेत करतलो. भुरग्यांक हांगासर आमी देवपणे शिबीर मांडून हाडलां. 8वी, 9वी, 10वी आनी PUC जाल्ल्या भुरग्यांक एप्रिलाच्या 7 तारखे तावन 9 तारखे पर्यंत येवच्या सोमारा सांजेर तावन बुधवारा 2 परां पर्यंत हें शिबीर चलता. हें शिबीर भुरग्यांक एक घरा तावन भायर रावंक अवकाश करून दिता. कित्याक जायते फावटी आमचे भुरगीं बांयतल्या माणक्या बरी भितरच आसतात. भायलो संवसार पळोवंक दुसऱ्यान नवी इश्टागात जोडूंक, नवे फ्रेंड्स करूंक, मात्र न्ही तांकां व्यक्तित्व विकसना विशीं, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, तांची तालंतां उर्जीत करचे विशीं हांगासर शिकोवन मेळटा. त्या सांगता धार्मीक जिणी कितें म्हणून तांकां एक फस्ट हँड एक्सपिरियन्स मेळटा. मागीर तांणी डिसायड करयेत. ह्या दिशेन भुरग्यांक धाडूंक आमी तुमचे लागीं वडिलां लागीं विनंती करता. उडास दवरा येवच्या सोमारा सांजेर तावन बुधवारा 2 परां पर्यंत. जुनांत आमी एक यात्रेक पयण आसा केला. जुनाच्या 2 तारखे तावन 19 तारखे पर्यंत रोमाक, वातिकनाक पापाक भेटोवंक, आसिसी, पादुआ, मागीर फातिमा, लुट्स, बाळूक जेजूचें देवस्थान सुरू जाल्ल्या प्रागाक, स्पेनाक, स्विझर्लंडाक यात्रेक पयण आसतलें. जे कोणाक ह्या पयणांत भाग घेवंक जाय तुमी आमकां भेटल्यार सडीत विवर आमी तुमकां दितले. पास्का पेस्तार वेळावर हांगासर चलच्या लितुर्जे विशयंत भायर फ्लेक्साचेर थंयसर विवर घाला. तुमी एक फोटो काडून व्हेली जाल्यार तुमकां तो खंयच्या वेळार खंयची लितुर्जी चलता म्हणून समजूंक सुलाभ जाता. फाटल्या 14 वर्सां तावन आमी हांगासर भाग्यवंत हप्त्यांत
40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन चलयते आसां आनी जायतो लोक ह्या आराधनांत भाग घेता तांच्या वेळा प्रमाणे आनी ह्या वर्सा आमी 15व्या वर्साचें हें आराधन चलोवन व्हरता भाग्यवन हप्त्याच्या म्हणजे एप्रिलाच्या 15 तारखेर सकाळीं 6 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवें तें सुरू जाता आनी दुसरे दिसा बुधवारा दीस राती 9 वरार सक्रामेंताचें बेसांव आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदाना सोवें तें आखेर जाता आनी ह्या मिसाक प्रधान याजक जावन आमचे आदले गवळी बाप अदीक मनादीक लुईस पॉल सोजो आमचे संगता आसतले आनी ह्या 40 वरांनी विविध पंगडांनी लोक हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हरतलो मात्र न्ही विविध प्रकारांनी हांगासर आराधन आसतलें म्हळ्यार कॅरिझमॅटीक रितीन ध्यानाच्या रितीन किर्तना वापरन युवा जाणां भुरगीं MFC इंग्लीश कोंकणी आनी कन्नडा भाशेंत हें आराधन चलोवन व्हरतलीं मात्र न्ही संगीत वाजंत्रा मुखांत इन्स्ट्रुमेंटल म्युजिका मुखांतर आराधन आसतलें घुमटां पदां वापरन आमी आराधन करतले मात्र न्ही तेजे मागणें आसतलें नाम जप आसतलें पाद्रपान ओडोल भजने विशयंत उल्लेख केलो भजने मुखांतरी आमी सोम्याचें आराधन करतले आनी अशें विविध रितींनी आमी घंटाये कलेकार विविध पंगड येवन हांगासर आराधन चलोवन व्हरतले तुमी तुमच्या पावटा प्रमाणे येवन ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी विनंती करता मात्र न्ही नायट विजील रातीची जागरणेची मनदीक बाब अब्बू पद्रॅपू SVD मुल्की तावन फादर आल्बंड सोजा आत्तूर तावन आनी फादर रिचर्ड क्वाड्रस कापुचीन आनी फादर रोमन पिंटो शिवमोगा तावन हे नायट विजील चलोवन व्हरतले तुमकां सुमेस्तांक ह्या 40 वरांच्या नोवेनाक आराधनाक आमी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता आतां आज आमचे मदें आसात मनदीक बाब विक्टर मचादो ते गांवान निर्मार्गाचे आनी ते एक याजक जावन तांचें सगळें याजकी जिवीत मिशनरी जावन तांणी करसिल्लें आसा पयल्यान पयलें सुमार 20 वर्सां गुलबर्गांत तांणी मिसांव वावर केल्लो आसा तुमकां कळीत आसा मंगळूर दियसीसचें मिसांव ताणें हें जावन आसलें आनी उपरांत स्वतंत्र दियसीस जावन तें रुपीत जालां आनी हांगासर त्या दियसीसच्या सुरवेच्या दिसांनी सुमार 20 वर्सां तांणी गवळीक वावर केल्लो आसा आनी त्या उपरांत मंगळूर दियसीसीन आफ्रिकाच्या सामेंत एक मिसांव वावर सुरू केल्लो आसा आनी थंयसर गेल्ल्या पाद्रपा पैकी हे एकले सुरवेचे पाद्रा म्हळ्यार फाटल्या 12 वर्सां जावन हे थंयसर मिसांव वावर दिते आसात वरती दादोसकाय मात्र न्ही अभिमानाची गजाल आमच्याच गांवचो आमच्याच दियसीचो एक याजक आपणाचो मायगांव आपणाचें कुटाम सांडून परगांवाक वचून गांवांतावन भायर वचून मिसांव वावर करता म्हणटना निजाकी आमकां एक संतोशाची गजाल आनी आज औचित्य ते हांगासर थोड्या कामा निमती आयिल्ले आनी तांचे लागीं हें ब्रेस्तराचें नोवेनाचें मीस भेटोव येतगी म्हणून विनंती केल्ल्या वेळार ते कुशे म्हणान ओपले आनी आज हांगासर येवन तांणी मीस भेटयलां आमचे खातीर मागलां देवाच्या उतराचेर तांणी आपुरबायेचो नियाळ दिला बाप विक्टर मचादोको आमच्या कोवेंतचे वडील आतां मान करूंक चिंतात आनी हो मान तांकां मात्र न्ही सामे मिसांव गांवांत वावुरच्या सर्व आमच्या देसीसच्या याजकांकय फावो जाता मनदीक बाब विक्टर तुमी मुखार येवचो आनी आमचो धाकटुलो मान सर्व भक्तिकाचे नांवी तुमी स्विकार करचो देव बरें करूं आतां आमी नोवेना खातीर दिंबी म्हणया बाळोक जेजूचें नोवेन बसवणी मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो
सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मावून रावून आमची तेसावां आमची मागणी बाळका जेजू मुखार दवरया. ह्या हप्त्यांत साबार जाणांनी एग्जाम बऱ्या तरान जाली म्हणून जेजू बाळकाक अर्गां दिल्यांत. आनी दोगा जाणांनी परगांवांत आपणाक विजा मेळ्ळ्या देखून अर्गां दिल्यांत. थोड्या पिडेस्तांनी बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यांत. आनी साबार जाणांनी हांगासर सैरीक सुत्तेल्यांनी आपणाक जिनेस हांगा मेळच्या पासत मागणी हांगासर त्या सावां गेल्यांत तांचे पासत आमी मागया. परगांवांत काम करूंक अवकाश मेळोन थंयसर कश्टांनी आशिल्ल्या एका मनशान वेगीच त्या कश्टांत सुटका मेळच्या पासत ते साव गेलां ताच्या पासत आमी मागया. भुरग्यांच्या देण्या पासत साबार जाणांनी हांगासर मागणी गेल्यांत जेजू बाळका लागीं आमी तांच्या पासत मागया. भुरगीं आतां एग्जाम संपून रजेर आसतना तांकां बरी फुडार मेळच्या पासत तांणी बरी विसवण करचे पासत तांकां कुरपा मेळो. हो वेळ तांणी बऱ्या तरान उपयोग करून आपणाचें जिवीत बांदूंक जाय आसचें मार्गदर्शन घेवच्याक तांकां जेजू बेसांव दी म्हूण मागया. आमची वैयक्तीक तेसावां आतां आमी मागया. विशेश जर आमच्या फादरा पासत तांचें मिसांव काम बऱ्या तरान जावच्याक आमी मागया. सगळी आमची मागणी सांगाता घालून प्रार्थुया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकरांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता आसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैवी पळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळक जेजू लागीं मागणे. हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडर आमी मागता. तुजे दितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदां. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी आतां अर्गां दिवया. सांगाता मागया. ये बो उदार बाळक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजी मरिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं.
तुमच्या फाटल्यान तूं रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तूं रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुत्र आनी पवित्रात्म्या सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुपळका सुरगीच्या तारुका भोगली कृतावाच्या दिसा मुशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या ठाकारा मुशा पाळसांव तूं सलमोलायो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले आनी काळेंची दुखण्यातूं उदार जाला जैता सोदूं सोदलो नामांची सोबायका सुरगीच्या तारुका भोगली गायता वायच्या दिसा मुशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मुखार पुत्रा सोवे मुखार आशिर्वाद दी आमकां